काल इंडिया जिंकले क्रिकेटीचो क्रेज इतलो आसा पूण गोंयान आमी पळयता की लॉंग पेंडींग एक इश्यू आसा क्रिकेट स्टेडियमाचो सो तो सोडोवपाची कशी कितें तयारी क्रिकेटीचो क्रेज ऑल ओव्हर इंडिया आसा ते आमी सगळे मान्य करता त्याच हिशोबान GCN जी आसा की ते तांणी डिसिजन घेतलेलें आसा ते फक्त 2 गजाली खातीर उरलेले आसा गव्हर्मेंटान आमची धारगळची स्पोर्ट्स सिटी जमीन आसा ती ऑलरेडी तांकां दिल्ली आसा कळ्ळें म्हणजे तो टॅक्निकल कांय विशय आसा त्या कडून उरलेले आसा म्हाका दिसता तांचे फायनान्शियल कांय विशय नासतलो जाल्यार हांव स्पीडअप करपाचो प्रयत्न करता जी क्रिकेट तो सोंपता पण जर खरेंच ते बांदतले आसता जाल्यार जायत आमी तांकां गव्हर्मेंटान जमीन दिल्ली आसा तांणी मानूंक जाय पूण गव्हर्मेंट आनी GCA मदीं कितें तरी कोफुजांव आहा म्हणून उरला काय रिटर्न घेता म्हणजे जर खऱ्यांनीच म्हणजे क्रिकेटीचें क्रेज आसा तो स्टेडियम जाय बांदपाक जाय ही जर आमकां ही करत म्हणजे फक्त सरकाराचो मदत सुद्दां न्ही पब्लिकेक जें जाय आसा ती गजाल जर आमी घेवपा खातीरच तांकां जमीन घेतली जर ते फुलफील करता जाल्यार ती गव्हर्मेंटाच्या एका प्रोसेसाक डिले जाता पूण वेर्णा एक प्रायवेट गव्हर्मेंटाची GC ही स्वायत्त संस्था तांकां आमी जमीन दिली आतां तांकां दिवन जर डिसिजन ताणें घेवपाक जाय म्हणजे ते घेतल्याशे तांचे फाटी मदीं चर्चा जाल्ली ते पळयात ते अजून हांव परत एक स्पीडअप करता गव्हर्मेंट स्पीडअप करूंक ना अशें प्रायवेट एक येयलो जाल्यार फाल्यां आनी येतले गव्हर्मेंटाची डिसिजन तशेंच उरता गव्हर्मेंटाची पण प्रायवेट कोण बांदपाक ताका कोण हाडूंक शकना पण गव्हर्मेंटाचे संदर्भांतली किंवा आमचे GCA जे आसा ते प्रयत्न करतात ते मातशें स्पीडअप करता मातशें